देव बरो दीस दिवं तुमकां. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवीन. आमेन. लुकाचो 22:1 वोड 57 to 66 आनी वोड 80. एलिझाबेथ प्रसूत जावचे दीस पावले आनी तिका एक भुरगो जालो. देवान तिचे ताई व्हड दया दाखयली म्हूण आयकून तिची शेजा सामारी आनी सोयरीं दायरीं तिका परबी दिवंक लागली. 8व्या दिसा बालकाची चनोत करूंक आयली आनी ताच्या बापायच्या नांवा पोरमणे जाकारेस म्हूण ताका नांव दवरूंक सोदताली. पूण ताचे आवयन उतर घालून म्हणलें, ना, ताका जुआंव म्हूण नांव दवरूंक जाय. आनी तांणी तिका सांगलें, तुज्या गोत्रांत त्या नांवाचो कोणूच ना. तेन्ना ताका कितें नांव दवरचें काय म्हूण ताच्या बापाची खोशी सोदून काडूंक तांणी बापाय कडेन कुरवो करून विचारलें. आनी ताणें फोळी मागून घेवन तिचेर बरयलें ताचें नांव जुआंव. आनी सगळीं अजाप जालीं. त्याच वेळार ताचें तोंड उगडलें, ताची जीब सुटली आनी देवाची तुस्त करून तो उलोवंक लागलो. सगल्या शेजाऱ्यांक भिरांत लागली आनी जुदेयाच्या आख्या दोंगरी मुल्कांत ह्यो खबरो गाजल्यो आनी आयकतल्यांनी त्यो आपल्या मनांत रिगून म्हटलें, हो भुरगो कसलो उरतलो सो तुमकां दिसता. आनी खऱ्यांनीच देवाचो हात ताचे सोबे आसलो आनी बालूक वाडटा वाडटा बुद्धीन उकोण जायत गेलो. इस्रायलाक सोबे माजार दिश्टी पडोसोर तो अरण्यांत रावलो. सर्वेस्पराचें उतर. सर्वेस्पराचो व्हड उपकार. नियाळ देवाच्यान जायना तसलें कांयच ना. झकारियास आनी एलिझाबेथीक तांचे जाणटे पिरायेर देव भुरग्यांचें देणें फावो करता. लोकांन बाकीत केल्लें पोरी सगल्या प्रवाद्यां वन व्हडलो प्रवादी तो. मनशाचे जानवायेन न्हय पूण देवाच्या सांगण्याचेर पातयोन आवय बापायन जुआंव हें नांव ताका दवरलें. हें पोरी देवाची खोशी पाळली आनी हाजीर आसलोल्यांनी देवाचेर बावाट दवरलो. आमेन.